सर्व आम्ही दिंबी घालून आमच्या समोर आसलेल्या देवाक आमी अर्गां दिवया. आयचो बरो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर आज आमी मोरयेचें सर्गवरणाचें फेस्ताचें दीस आसतना तिणें आमकां देवा तोंड मागून सबार उपकार तिणें आमकां पटयल्यात. सर उपकारा खातीर तिणें केल्ल्या बरेपणा खातीर ताच्या मारिफात आमी देवाक अर्गां दिवया. आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या शेजाऱ्यां पासत प्रत्येक रितीन आमच्या देशा पासत सर राजकीय फुडाऱ्या पासत सर्वां खातीर आमी अर्गां दितात आसतना पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. देवाचो आत्मो तो आमकां घटाय दिता, आमकां आत्मीक बळ दिता, आमची आत्मीक थान तो भागयता. सदांच आमचें संगीत तो आसता. आमी आमच्या सुत्रांनी मौनपणी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर आमी मागया. हे पवित्र आत्म्या, आमचेर तूं देवने, आमकां तुज्या देण्यांनी आमकां तुज्या फळांनी तूं भर. देवाच्या नांवां स्तुती गावंक आमकां तूं धैर्य दी, आमकां तुजी मजत लाभय. गावया आमी पवित्र आत्म्याचें गीत पावन आत्मा रे, प्रिय पावन आत्मा रे, व्हडा भक्तीन आनी मनान पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आपोवया. ಸಂಕೋ 104 पावनात्मा रे, प्रिय पावनात्मा रे, इಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. परत्यान जोरान गावया. पावनात्मा रे, प्रिय पावनात्मा रे, इಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. हे पवित्र आत्म्या, तूं आमचे थंय राव, तूं आमचे थंय सदांच आमचे संगीतून राव, आमकां घटाय तुजीतून लाभय. सिनाय पर्वतार तूं देवून आयलोय, आत्म्याची थान तुवें ती भागयली. आज आमी तुजे थानेन हांगासर जमल्या. बापाच्या आत्म्या, दैवीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवून ये. सीनाय ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮ ರೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮ ರೇ, ಇಳಿದು ಬಾ
ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Alleluia, 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 Alleluia. सर्व आम्ही जोरानं आम्ही देवाची स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाळा बाप्पा हांगा आशिल्ल्या सर लोकांक तुजो आशिर्वाद दी. धाड तुज्या आत्म्याक तांकां तूं पवित्र कर. तुजी ससाई मागोवन तुज्या नांवाक अर्गां दी ती तुज्या हांगा संपूर्ण आयल्यान बाप्पा तांकां तुजो आशिर्वाद दी. धाड तुज्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याक आमचे जो आशिर्वाद घाल. खजांच आमचे संगीतून धाड. आमकां देण्यानी तूं भर. पवित्र आत्म्यान तूं मोर घाल. Alleluia, 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 Alleluia. जीसु मोगाळा आराधन तुका सांगता म्हणया जीसु मोगाळा आराधन तुका जीसु दयाळा आराधन तुका जीसु दयाळा जीसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका येसूर भोंडारा आराधन तुका येसूर भोंडारा येसूर भोंडारा आराधन तुका जीसु मोगाळा जीसु मोगाळा आराधन तुका जीसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसूर भोंडारा आराधन तुका रूपार तू लिपोनासय दैविक तू सोमोक वांटून आसा उंड्या रूपार तू लिपोनासा दैविक तू सोमोक वांटून आसा
कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय पोवी सांगात तूं सोथिवून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय पोवी सांगात तूं सोथिवून आसाय जेसू मोगळा जेसू मोगळा दोन्ही हात वयर उबारून आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो ओय जेजू तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सौम्या जेजू तूं बडी बरो तूं आमच्या चिन्येसो एकच तारो सौम्या जेजू तूं बडी बरो तूं आमचे चिन्येसो एकच तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका सुमिया तुका आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका तुम्ही मग एकल्याक आराधन करताना तुमच्या आशीर्वाद आराधन तुका आराधन तुका हालेलुया हालेलुया
आमी आराधन करया. ताचे मुखार आमी दिंबेर सरपडोन मागोन आसाव. या सान लॉरेसाच्या बाजिलिकांत ऑगस्टची 15 तारीख आमचो भारत गांव 70 आणि 8 म्हणजे 78 78 स्वातंत्र्य दिनाचरण आचरण करच्या ह्या वक्ता देवाक आमी अर्गां होगळापो वाकणी दिवचें सोंपें. येदे वर्तें प्रजा प्रभुत्व आमकां ताणें दिल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. तशेंच आज सगळी पवित्र सभा जेजूची आवय आमची माय मोरी माय तिजे स्वर्गावरणाचें फेस्त आचरण करते आसा. सगळ्या संवसारांत दाबाची परबेचे मीस भेटोवन सगळ्या संवसारा खातीर सर्गा संवसारची राणी तिका कुरवार देवान केल्लें. तिची विनवणी आज ह्या वर्त्या दिसा आमी मागून घेवया. ह्या बाजिलिकाक हजारांनी लाखांनी लोक येवन ते सवा विनवण्यो भेटोवन मिसां भेटोवन खुमसार जावन हे नवें जिवीत जियोवंक प्रेरण जालां आमच्या सान लॉरेसाचें हें बाजिलिका. आयच्या दिसा ह्या विशेष नोवेनाच्या आनी आराधनाच्या संदर्भी हांगा आयलेली आमी सर्वां आनी डिवायन वर्डाद्वारे आयकुची सर्वां सोम्याच्या स्पिरितान बरोवन दीत म्हणून आमी मागया. आमी देवाक अर्घां दिवया. कित्याक ताणें सवार विस्मितां आमच्या जिवितान केल्यान आज ताच्या समोर आमी आयल्या जाल्यार थोडो वेळ ताच्या समोर करसूंक आमी आयल्या. सोमी सांगता जुआंसो वांजेला सोवा आवास्वर 30 आनी 7 वळ म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना. I will never let down those who come to me. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ನಾನೆಂದಿಗೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. राजेचो दीस आमी खंय खंय अशें येते आसलें पूण आज अर्दो दीस सर्वेस्पराच्या पांयातळी ह्या पुनशता बेजिलिकाच्या पांयातळी सान लॉरेसाच्या पांयातळी आमी मागूंक आयल्या. आमी आराधन करूंक आयल्या. कशें तेग राय जेजूक सोदून आयले आराधन करूंक आयले आनी आराधन तांणी केलें. संतोशान ते बरले आनी सबार जण ग्रेक येवन म्हणा लागले शिसा लागीं आमी ताका आराधन करूंक आसा. आराधनाक तूं मात्र योग्य जावन आसाय. आराधनाक तूं मात्र फावो जावन आसाय. आराधन उरती कृपा. आराधन व्हडले आशिर्वाद. खंयच्या जाग्यार तूं आसाय थंय तावन हे घडये तूं आराधन कर. सुम्याक सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या सक्तेन आराधन कर. आराधन करतना अर्गां दिता आसतना कर्गां पयस वेतात. आमचो जीव तसो जावन आसा. आमची भलायकी तशी जावन आसा. ह्या संवसाराक आमकां धाडिल्लें ठाणें जावन आसा. ह्या यात्रेक पळयणार आमी आसाव. ह्या पळयणार आमचें खाण थो जावन आसा. एक दीस आमच्या जिविताची संपणी जातली. एक दीस तो खंडीत येतलो हांवें ताच्या लागीं वेसो आनी त्या पळयणार आमकां जाय सकत
आनी ती सकत तें वखत जेजू. ह्या युकारिस्तान तो खरोच हजर आसा. म्हजो जीव ताणें दिल्लें आशिर्वाद, ही म्हजी कूड ताणें दिल्लें आशिर्वाद, हांव येवची येवची सकत ताणें दिल्लें आशिर्वाद. आज म्हाका चिंतपाची सकत आसा, उलोवची सकत आसा, आयकोवची सकत आसा, म्हज्या कुडींत चलची सकत आसा. हर एक विश्वे ताणें म्हाका दिल्ले जावन आसात. किर्तनकार 130 सांगता, तुज्या आवयच्या गर्भांत रुपीत जाताना, when you were formed in your deepest in your mother's womb, तुज्या आवयच्या त्या गुंडायेन तूं रुपीत जाताना हांवें तुका आकारलां, हांवें तुका पळयलां, हांव तुजो मोग करता. त्या सर्वेस्पराच्या समोर आमी आसा. तर आमकां आमी सर्वेस्पराक समर्पण दिवया. आमी सकड उबे रावया, आमी सकड उबे रावया. आमकां समर्पण दिवन आमी सांगया, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, ह्या आराधनाक, ह्या आराधनाक, ह्या सान लॉरेन्साच्या बाजिलिकाक, ह्या सान लॉरेन्साच्या बाजिलिकाक, ह्या स्वातंत्र्योत्सव दिसा, स्वातंत्र्याच्या दिसा, मोरयेच्या स्वर्गावरण फेस्ताच्या दिसा, मोरयेच्या स्वर्गावरणाच्या फेस्ता दिसा, तुज्या पायांतळी, तुज्या पायांतळी आमकां समर्पण, आमकां समर्पण आराधन करूंक आयले हांव, आराधन करूंक आयले, आराधन करूंक आयले, आराधन करूंक आयले, आराधन करूंक आयले. रुपें या भांगार आमचे लागीं ना जेजू. हे आमचे दुखेस्त काळीज, हे आमचे दुखेस्त मोन, हे आमचे दुखेस्त मोन तुका भेटयता हांव, तुका आमी भेटयता. ही आमची अस्कत कूड, ही आमची अस्कत कूड तुका भेटयता, तुका आमी भेटयता. आमचेर दया दाखय, आमचेर दया दाखय. हे आमचे आराधन, आमचे आराधन स्वीकार कर, स्वीकार कर. आराधनाक तू मात्र फावो, तू मात्र तू आमचो देव, तू आमचो वर्थ देव, तू आमचो सोडवंदार, तू आमचो सोडवंदार, तू आमचो एकलोच सोडवंदार, तू आमचो एकलोच सोडवंदार. हे सोडवंदारा, हे सोडवंदारा, तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी आराधन करता, तुका आमी आराधन करता. हे सोडवंदारा, हे सोडवंदारा, आमी तुजो मोग करता, आमी तुजो मोग करता. तुवें आमकां, तुवें आमकां अनाथा बरी, अनाथा बरी सोडूंक नाय, सोडूंक नाय. मजतदार जावन तुज्या पवित्रत्म्याक तुज्या पवित्रत्म्याक आमकां पाठयलाय. राखयलाय. हे पवित्रत्म्या, हे पवित्रत्म्या, हे मजतदारा, हे सोडवंदारा, आमी तुका होय बापा आराधन करता, आराधन करता. सर्वेस्पर बापा, सर्वेस्वर बापा, बापा म्हणून उलो मारूंक, बापा म्हणून उलो मारूंक, आमकां दिल्ल्या कृपे खातीर आमकां तुज्या कृपेन आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका अर्गां दिता. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, आमच्या देवा, आमच्या देवा, आमी तुका आराधन करता, आमी तुका आराधन करता. आमी तुजो मोग करता, आमी तुजो मोग करता. आमचेर दया दाखयल्ल्या खातीर, आमचेर दया दाखयल्ल्या खातीर, आमकां बक्षिल्ल्या खातीर, आमकां बक्षिल्ल्या खातीर, आमकां सोडवण दिल्ल्या खातीर, आमकां सोडवण दिल्ल्या खातीर, आमकां ह्या बाजिलिका खापोवन हाडलेल्या खातीर, आमकां ह्या बसलिका थापोवन हाडल्या आमी खातीर, तुका अर्गां दिता, आमी तुका अर्गां दिता. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, अगणित काकुळदारा, अगणित काकुळदारा, ह्या आराधनाद्वारी ह्या आराधनाद्वारे तुजी काकुळट तुझी काकुळ आमचे थंय वाडोवन दी, आमचे देव आमचे थंय देवोन येवन दी. आमचे ते देवण येऊन दी. हालेलुया, 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 परिशुद्ध हालेलुया, ये देवा हजार असो, हालेलुया, हालेलुया, तुझ्या लागी आसा, पुत्र आसा, ती जीविताची, तो जीवित दिवसो देव आमच्या बोगल्यान आसा, आमच्या समोर आसा. थंय दोग या तेग, तुमी आराधन करता, देव आसा हजर बोर्ड, पवित्र काळार बदलिकनाच्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सर्वेस्परा आमच्या अर्गां तूं स्वीकार कर, आराधन स्वीकार कर, आमचे तुका वाकोण दिता,
शिव तुझे बाबा सांगाता मेळोन आमी गायन गावया. तुमच्या बुकान 533 ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಹೌದು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. 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 ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. आमचे जीवित
सजे समोर येत असताना आमका आशीर्वाद दोन भरचे सगळे आम्ही आराधना करूया टच आमका सकत नसल्या वेळार सकत दिवचे देवा आम्ही तुका आराधना करता आमची सकत आमचो कडप वतून जावन आसाय आम्ही तुका आराधना करता आमचो वो विश्वास आसता पर्यंत आम्ही तुका आराधना करता सोम्या ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 हातू भरून ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ हालेलुया 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 नकामी आराधना यीशुवे आम्ही तुका आराधना करता या पवित्र तळात सोम्या त्या आराधनाची स्वीकार कर येशू दुनिया तुमच्या काळजाचे आमकां सास्तीक जिविताचे खाण शिजू जावन आसा संवसारांत आमकां दिसपडतो ग्रास तो दिता सास्तीक जिविताचे खाण येवकरिस्त जावन आसा आमच्या मुखे वेळार आमकां तो पोसता आमकां तो राखता आमची बदकां तो बक्षिता आमकां पिवन जावन तो आमच्या जिवितांत खाण जावन तो आमचे भितर येता ताका ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ
दुनियात आमच्या काळजाच्यो दवरया. आमच्या काळजांत पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया. पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता. पवित्र आत्मो आमकां ताच्या सक्तेन भरता. आज त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमी हांगा आयल्या. पवित्र आत्म्याचे कंतार 163 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 95 163 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 95. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुजे सक्तीन आमकां बोर, राव तूं आमचे सवे. मोरी माय कुरपेन भरलेली, पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भरलेली आमकां आज विशेष मापान ह्या आराधनांत आमकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन दी म्हणून आमी त्या पवित्र आत्म्या उबे रावन काळजांतावन मागया. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुझे सक्तीन आमकां बोर, राव तूं आमचे सवे. सकट सांगाता. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुझे सक्तीन आमकां बोर, राव तूं आमचे सवे. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुझे सक्तीन आमकां बोर, राव तूं आमचे सवे. तूं जिवीत दिवचें उदक, संस्नावाची तूं जिवीत दिवचें उदक, तूं जिवीत दिवचें उदक, संस्नावाची भूसोंडात आनी भूतेना सगळें तूं भूसोंडा आनी भूतेना सगळें तूं स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुझे सक्तीन आमकां बोर, राव तूं आमचे सवे. Alleluia, 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 Alleluia.
संतुत्रांनी स्तुती करूया. मौनपणी दोन्ही हात काळजाचे दोर मागया. तो पवित्र आत्मो आमकां सर्व सतान शिकयता. सतोसो आत्मो तुमचे थंय देवून आयलेल्या वेळार तुमकां तो सर्व न्यायनिती विशयान फैसला विशयान सर शिकोवन तो दितलो, उगडापें करतलो. आमच्या बावतिस्मान मेळ्ळलो पवित्र आत्मो, आमच्या तिरावणेंत आमकां दिलोलो पवित्र आत्मो तोच ह्या पवित्र सान लॉरेन्साच्या बाजिलिकांत आमकां चलयता. आमी अनाथा न्ही, सदां काळ तो आमचे सोवे आसा. तोच आमची जाणवाय, तोच आमची सकत, तोच आमच्या भलायकेक वखद. आज तोच पवित्र आत्मो पवित्र सल्ल्यात हांव आमच्या लागीं उलोवचीं उतरां आयकूंक आमी तयार जावया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो, तुमचे सभे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. लुकाचो वांजेल आवाज स्वर पयलो वळो 26 लोक चॅप्टर 1:26 ऑनवर्ड्स. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नाजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंवकारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंवकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणलो, नामान देवाचे कृपेन बोरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शेरमेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हणून आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जाताली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी पारोमोन तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसान सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मूच्या भुरग्याक भगेवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या
आनी वाजडी म्हूण लेखलेल्याक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदुआ मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिजे सरशिलो गेलो. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली. थंय जाकरेच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुमयाचे माथेन म्हजे बेटे घेवचें हें भाग कैतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमानलेली तूं कितली बागी. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाठी गेली. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बशी प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगाच्यो भाव भयणीनो, ह्या आराधना वेळार विशेष मापान ब्रदर टिके जॉर्ज खातीर हांव मागोवंक उलो दिता. काल आनी आज म्हणजे आज 15 तारीख, काल 14 तारीख ताजी परिस्थिती इल्ली गंभीर आसा. तो वेंटिलेटरार आसा. आनी आज काल सकाळीं 2 परां तशें सांजेर थंय ताजें जतन घेवचें तावन आनी आतां येता नाय मागोवंक विशेष मापान उलो दिला. तो वेंटिलेटर 30 तारीख येतावन आसा. स्वंत ब्रिदींग ताका ना. काळजांत ब्लॉक आल्ल्या निमती तशेंच किडनी समस्ये निमती तो जिवन मरणा मदें झुजते आसा. 35 वर्सांत हांव सुवार्थ परगट केल्लो. ह्या सांव लॉरेसाच्या पांयां तळी सुबार नायट विजिलां आराधन केल्लो हो भाव गूण जावं दी आनी परत सुमयाक साक्ष जावन सुमी ताका उबारून दी म्हणून आमी आयच्या विशेष मोरयेच्या स्वर्गावरण फेस्ताच्या ह्या आराधनाच्या नोवेनाच्या संदर्भी सकड आमी उलो मारया. मुगाच्या भावां भयणीनो, आज आमकां कळीत आसा मोरयेचें सर्गावरणाची परब. त्या खातीर हांवें हीं उतरां लुकाच्या वांजेलांतावन घेतलीं. आमकां जल्मतना कोणीय नांव दिनात. जल्मल्ल्या कोडले चेरकोगी चेडूंगी म्हणटात. जल्मल्या उपरांत नांव सोदतात न्हय गे. जल्मल्ल्या कोडले नांव कोणीय दिनात. आनी नांव दिवंक एक 40 दीस खाण घेतात. ताका आमी कितें म्हणटा बावतिस्म. आज देव मोरयेक एक नांव दिता. मोरी म्हणलें नांव न्हय, देवान दिवचें नांव पळया कितलें सोबीत नांव. आनी तें नांव जावन आसा कुरपेन बरलेले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय मोरये म्हणना तो नामान करता कोण? गब्रियल दूत. आनी देवान दिल्लें नांव कुरपेन बरलेले. हायली फेवर्ड वन, फुल ऑफ ग्रेस, कृपा पूर्णये. देवस मोरयेक कुरपेन बरता. आनी त्या खातीर आमी पळयता आनंदसो 4थो मिस्तेर तिका कुडी आत्म्या सुमेत सर्गार घेतात. हें 7 पविसोल्ल्याचें. आनी देव तिका सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करता. हेंय 7 पवित्र सभेचे पविसोल्ल्याचें. कित्याक
जेजूचे 12 जण शिस एकलो ताणें जिवीत वगडावन घेतलें जुदास. ताच्या जाग्यार आनी एकल्याक विसरून काडलें मातियासाक. हे 12 जणी देवाधीन जाले आनी ते देवा लागीं गेले. आमकां कळीत आसा 12 कुळयो 12 आपोस्तल म्हणजे 26 जण देवाच्या जेजूच्या त्या राजांत आसात आनी सबार बायबलाच्या गणिताद्वारे दर्शनिकाद्वारे आमकां आयकूंक मेळना, समजूंक आमी सकल्या. पूण ह्या 12 जाणां शिसां पैकी देवान कोणायकी परत पाटी शुभ अर्था प्रसार करूंक धाडूंक ना. पवित्र सभेक मिसांव दिलें आनी हें मिसांव आमच्या पापा साहेबाद्वारी गोवळ्यांद्वारी आनी पवित्र सभेद्वारी देव चलयते आसा. पूण एका व्यक्तीक मात्र देवान परत 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 पाटी धाडलें. कोणाक? मोरयेक. तिचें दर्शन मेळनातले जागे खंय आसात सांगा तुमी? वलांगणी, हरिहरा, फातिमा, गाराबंडल, लुड्स, सबार कडेन तिचें दर्शना. सबार कडेन सुवार्ता तुमी गुगलाक गेल्यार मोरयेचें दर्शना सुमार 260 वयर तिणें दिल्लीं दर्शनां आमकां आयकूंक मेळटात, वाचूंक मेळटात आनी ती खरी जावन आसात. म्हणजे आजुनी पवित्र सभे सांगाता कुरपेन बरलेली आवय आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर आमी कातोलिकां त्या आवय वयर अभिमान आसा, गौरव आसा, आमकां मोग आसा. आनी ती आवय असली तसली आवय न्ही, कुरपेन बरलेली आवय आनी बोळादीक बळवंत विनवणेची आवय. त्या खातीर आमी कोण तातान घेता, थेर्स म्हणटा, विनवणी करता. आनी तिणें आमकां कळीत आसा मोरयाळ सोडेलिटीद्वारे ह्या संवसारांत एक मागण्याचें झुजू हरंब तिणें केलां. तर म्हज्यो भाव भयणीनो, पापा फ्रांसीस आमकां सांगता देवान तिका दिल्लें आनी एक नांव कुरपेन ती बरलेली. मोरी म्हणना पळयना, कुरपेन तूं बरल्याय. म्हज्यो भाव भयणीनो, आज आमकांय ती कुरपा मेळ्ळ्या, म्हाकाय मेळ्ळ्या, तुमकांय मेळ्ळ्या. खंय? केदाळा. कशी? आमकां सकाळांक आमचो बर्थडे कळीत आसा. बर्थडे तने केक काडटात, कट्ट करतात, त्या दिसा एक नवे ड्रेस घालतात, ह्या सकट विश करतात हॅपी बर्थडे म्हणून. संतोश जाता. पूण न्ही जावन आमचो हॅपी बर्थडे केदाळाक म्हळ्यार आमकां बौतिस्म मेळ्ळो दीस. आज घरा वचून बौतिस्म सर्टिफिकेट आसल्यार उक्ते करून पळया तुमचो बौतिस्माचो दीस खंयचो गे म्हणून. पापा फ्रांसीस सांगता आमकां सकाळांक बर्थडे उडास आसा, पूण आमी जेजू थंय जल्मल्ली बौतिजमाचो दीस उडास आसा गे. तो उडास काडया आनी बौतिस्माच्या बसवणेक पळया, द प्रॉमिसेस यू मेड इन बॅप्टिजम ताका तुमी योग्य जावन जियेया. बौतिस्माद्वारे आमकां नवें नांव क्रिस्त थंय मेळ्ळां. बौतिस्माद्वारे म्हाकाय तुका कुरपा मेळ्ळ्या. त्या खातीर मोरयेक मेळ्ळेली कुरपा देवान जेजू क्रिस्त मोरिफात म्हाकाय दिल्या, तुकाय दिल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तरी कोणी सांगूंक जायना म्हाका कुरपा ना म्हूण सांगूंक जायना. आमी हर एकली ताच्या कुरपेन जियेते आसा. ताची कुरपा वी एवरी वन ऑफ अस लिव बाय हिज ग्रेस. ग्रेस कुरपा. आनी त्या खातीर आज आमी कुरपा नासतना आराधन करूंक साधना, कुरपा नासतना मागण्या बसूंक साधना. ती कुरपा आमकां ताच्या मोगान भरता, ती कुरपा आमकां ताच्या पवित्रपणान भरता, ती कुरपा आमकां सेवेंत बळवून करता, ती कुरपा आमकां सुडसुडाय दिता, ती कुरपा आमकां सोम्या खातीर जियोंक सकत दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.
हालेलुया. केदाळा मोरयेक सांगलें देवदूतान नामान कुरपेन बरलेले आनी मुखार सून तो सांगता. बायबल आमकां सांगता 6व्या म्हयन्यान देवान गाब्रिएल दुताक गलिलेच्या नाजरेत नांवाच्या एक शारांतले एक अवकारी सरशीन पाठयलो. इसाया प्रवादी 7वा वसोर 14वे वळ सांगता देखूनच सर्वेस्पोर तुमकां एक कुणा दितलो. पळया एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक प्रसूत जातली आनी त्या पुताक इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. केदाळा 700 BC क्रिस्तपूर्वा देव इसाया प्रवादी मोरये विशयांत उलयता. तरणाटी स्त्री, अवकार स्त्री गर्भेस्त जातली आनी आज देव ती बसवणी जरी करते आसा. आनी हिका घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. माथेव सवांजल सांगता तिका योग्य दादल्या लागीं एक भुक्तिवंत दादल्या लागीं करार जाल्लें. काजर जावं ना, करार जाल्लें. ते अवकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सर तिचे लागीं म्हणलो देवाचे कुरपेन बरलेले. देवाची कृपा, देवाची कृपा तुजे थंय आसा. पळया हें देवाचें स्वतंत्र. देव कोणायकी विसरून काडटा. सावलाक ताणें पावल केलो आनी सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. देव तुजे सांगाता आसा. आनी कितें जाय मोरये केदी वर्ती कृपा देवान तिका दिली. देवूच तुजे सांगाता आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां ही उतरां आयको म्हणल्यार कितली खुशी जाता न्ही गी. देवूच तुज्या सांगाता आसा. तर आतां पळया देव तुज्या सांगाता आसल्या उपरांत तिका कश्ट मेळ्ळे गी नात. तर देव सांगाता आसलें बेश्टें गी. आमी जाल्यार म्हणटा आसले हांव देवान पुरो अंडीचे आमकां देव सांगाता आसा न्ही गे. पाप गर्भेस्त जावन 9 म्हयने 7 दीस तिका बाळां जावंक जागो मेळोवना. देव तुजे सांगाता आसा, खंय आसा. आमी जाल्यार म्हणटा आसले हांव देव खंय आसा. मोरयेन म्हणोना. मोरी म्हणूंक लागली देव म्हजे सांगाता आसा. थंय गोरवांच्या गोठ्यांत त्या खावणेर वचून बाळां जाताना देव तुजे सांगाता आसा. अळे उठ, तो हेरोद तुज्या भुरग्याक लगड काडून पळयता. पापू झुजे खाजर जावन एक दिसाचे सुखाचे जिवीत ना. हर एक दीस कश्ट 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 कश्ट. देव तांच्या सांगाता आसा. अनुभव तांकां आसलो. मोरये घेता गाडवाचेर बसयता. 1000 महिला इजिप्ताक पळोवन धांवता. मोरयेकी कळीत आसलें, झुजेकी कळीत आसलें देव तांच्या सांगाता आसा. तांणी सवाल करूंक ना, नकारात्मक चिंतूंक ना, एंजायटी तांकां येवंक ना. तांचो भावार्थ ताकासी भावार्थाची आवय, भावार्थाचें कुटुंब देव तिचे सांगाता आसलो. वर्थे रावळेर तिका बांदून दिवंक ना. कश्ट काणगी हातांत शिवोवन गी, दगले शिवोवन गी. एक सादी जिणी त्या नाजरेच्या हळ्ळेन ती जियेली. सगळ्या सांगता जेजू केळो नासलो, सगळ्या सांगता बरसो नासलो. पूण तिका कळीत आसलें देव तिचे सांगाता आसा. सिमियोन प्रवादेच्या मुखार वेताना 2 दरीची तालवार तुका तोपतेली, ती तुका खांतायतेली. तितलें सांगलेरी तिका कळीत आसलें देव म्हजे सांगाता आसा. हो मोगाच्या भावा भयणीनो भावार्थ. आमकां बरें मेळटा ना, आमची तकली पडपड वेता, फाट दुखो एक काम मेळटा त्या खातीर ह्या सांत लॉरेन्साच्या बजिलिकाक येवन हांव आमचो भावार्थ मोरये बरी, आमचो भावार्थ झुजे बरी. सदांच काळ कश्ट येवं दीत, कितेंय आसूं दीत, देव आमचे सांगाता आसा. ही खात्री, हें कन्विक्शन. वादळ येवं दी, आवड येवं दी, समस्या येवं दी, रीण येवं दी, केस येवं दी, कितेंय येवं दी, देव म्हजे सांगाता आसा. तो देव केदींच म्हाका सोडिना.
पळया तिने हर एक तिच्या मेटांनी हर एका तिच्या उतरांनी देवाचो मोग केलो. आनी आज आमकां कळीत आसा फेस्त आमी आचरण करता स्वर्गावरण फेस्त असम्पशन. देव तिचे संगाता आसा त्या खातीर अजुनूय तिका धाडना दर्शन दिवन ताची सुवार्ता तो परगट करते आसा. पवित्र सल्लो सांगता आमी ह्या संवसाराक मात्र चिंतल्यार आमचे जिवीत हांगाचे म्हूण मात्र चिंतल्यार आमी निर्भागी. आमकां एक जिवीत आसा ह्या पळयणार आमी त्या सर्गाक वचोंक आसा. त्या साश्टीक जिवीत आमी अनुभव जोडूंक आसा. त्या खातीर ह्या संवसारांत आमकां मेळचें कितेंय जावं देव आमचे सांगाता आसा. सर्वेस्पर आमचे सांगाता आसा. सर्वेस्पर आमचो हात सोडिना. सर्वेस्परची कृपा म्हजे सांगी आसा. सर्वेस्पर म्हाका चलयता. हांव सर्वेस्पराच्या वाटांनी चलतलो. हांव सर्वेस्पराचो मोग करतलो. पवित्र सल्ल्यांत यहोशुआ प्रवादी लोकांक विचारता, सगळ्यांक जमयता, पळया तुमचे पुर्वज देवाक आराधन करतले आनी थोड्यांनी सोडलें बाळ देवा लागीं गेले. हांगाय तुमी ह्या गांवांत आमोरीताचे देव आसात, उर्ल्यांचे देव आसात, तुमी ताका आराधन करतात की न्हय? तुमकां इजिप्तांत सोडयिल्ल्या सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान त्या सर्वेस्परा देवाक आराधन करतात की. पूण यहोशुआ सांगता हांव आनी म्हजें घराणें सर्वेस्पराक आराधन करतलें हांव. आनी तो व्हड सकट लोक म्हणटा आमी ह्या कश्ट आंकांता वेळार आमच्या बंदडे वेळार आमकां ह्या कठीण वाटेन चलयतना आमी आमच्या सर्वेस्पर देवाक आराधन करतले हांव. तर मग अशें भाव भयणीनो ह्या पवित्र तळार विशेष बाबान हर एक ब्रेस्तार चलचें आराधन, मोरयेचें आराधना बरी जायचय, जुजेचें आराधना बरी जायचय. आराधन केवळ बैले देखीक बैली फेकोवन मात्र न्हय, आराधन आंतरीक भावार्थ गडजवचें आराधन जायचय. म्हज्या जिवितांत अखेर स्वास पर्यंत हांव सोम्या संगी रावतलो, तिरासण्यान रावतलो आनी सोम्याक हांव सांडून वेसोना, ह्यो म्हजो निर्धार जायचय. आनी देवदूतान सांगलेली ती उतरां ती घाबरली. देवदूत म्हणलो भिये नाका मोरये, भिये नाका पुता, भिये नाका बाळा, भिये नाका. आज तुजें काम गेलां जावंक पुरो, पिडेन तूं आसाय जावंक पुरो, कश्टान तूं आसाय जावंक पुरो, अंतकार बंदपस बंदडे रेवडलाय जावंक पुरो, भिये नाका. देव तुजेर दया दाखयता. देवान इस्रायल परजेचेर दया दाखयली. देवान तशें एकल्या पुताक आमचेर पाठवून दया दाखयली. आनी त्या सुमयान जेजू क्रिस्तान पिडेस्ता वयर दया दाखयली, पातक्या वयर दया दाखयली. ताचे दयेचो अनुभव लोकांनी जोडलो. आज पवित्र सभेद्वारी ह्या आराधनाद्वारी सक्रामेंताद्वारी ताचे दयेचो अनुभव म्हाका तुमकां जाते आसा. मोरयेचेर देवान दया दाखयली आनी तिका एक पुता प्रसूत जावचें बाग अवंकारीच्या गर्भांत परमोन्नत देवाचो पवित्रत्मेची सावळी देवन आयली. त्या खातीर बागेवन 13 दिसो दुसरो जण जेजू मोरयेद्वारी मोरयेचे उदरी ह्या संवसाराक आयलो. त्या खातीर आमी म्हणटा हांगा आमच्या इगर्जेंत एक टॅबर्नाकल आसा. मोरयेचें जिवीत एक टॅबर्नाकल. देवाच्या उतराक काळजान जागो दिलो, तिचे उदरी सडवंदाराक जागो तिणें दिलो. मग अशें भाव भयणीनो तर हर एक भुरगें हर एक जीव देवाचो जावन आसा. हर एक गर्भ एक टॅबर्नाकल जावन आसा. कित्याक थंय जीव दिवचो देवान लग्ना सक्रामेंताद्वारी देवाचे आशिर्वाद बेसांव पेकोवन जीव थंय वाडटा. आनी आज आमी हांगा बसून आसाव जाल्यार त्या देवाच्या दयेन ताणें आमकां जीव दिला. आमच्या आवय बापायद्वारी हांगा बसून आमी ताका आराधन करूंक शकता. ताका कळीत आसा कितें सकट आमकां जाय म्हणून, आनी मोरये कितें सकट जाय म्हणून तिका कळीत आसलें. आनी तो वळू देवदूत तिका सांगता आळे सर्वेस्परान एलिझाबेथीचेर दया दाखयल्या. वांज म्हूण नासली. निर्गमन ग्रंथ 23:25 सांगता तुमी म्हाका आराधन करतना गर्भ स्राव जावचो ना, वांज म्हणली आसची नात. किर्तन आमकां सांगता
120:7 गर्भाचे फोळ देवान दिवचे देणे भुरगीं सर्वेस्पराचे आशिर्वाद म्हणजे जीव देवा तावन येता. आनी एलिझाबेथ वाज म्हणलेल्याक आज 6वो म्हयनो तेदुआ मोरी सांगता तिकाच देवाक समर्पण दिता. आळे हांव सर्वेस्पराची साकर ना, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तुज्या उतरा प्रमाणे, म्हज्या उतरा प्रमाणे न्ही, तुज्या उतरा प्रमाणे. त्या खातीर आज सुमयेचें उतर वांजेल, हे 4 वांजेल आमी परत 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 आमी वाचीचंय. ते हर एक दीस आमच्या जिविताचे काण जायचंय. हर एक दीस ती सुमयेची उतरां आमी नियाळीचंय. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. ती केवळ तोंडांतली उतरां न्ही, काळजांत थावन तिणें केल्लें समर्पण, सरेंडर. तिचें सरेंडर समर्पण इतलें स्ट्रॉंग की खंयच्या वादळान आलोवंक सोकोंक ना. कितें येवन जेजूच्या कुर्सा मरणा पर्यंत, मरण जावन पुनर्जीवनपणा पर्यंत तिचो भावार्थ हालोवंक आनी आजुनी तिचो भावार्थ हालोवंक कोणायकी साद ना. कित्याक तसली सक्तेवंत ती. त्या खातीर एक आवय बळवंत आवय आमच्या पवित्र सभेक, एक बळवंत आवय आमचो मोग करची. ती आमकां सांडिना, ती आमच्या खातीर विनवणी करता, ती आमकां सुमयेच्या मोगान भरता, ती आमकां सुमयेचे आमकां सोडवणेची वाट दाखयता. त्या खातीर आमी म्हणटा सुमयेच्या सोडवणेच्या मिसावान तिजो बाग पात्र वर्तो जावन आसा. आनी म्हणटा देवाक असाध्य कितेंच ना. देवाक आसा देर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड. बट आमी केदळा भावार्थान फातयेता आमकांय असाध्य कितेंच ना. त्या खातीर जेजू सांगता तुमी ह्या रुखाक सांगा हांगा तावन थंय वचून पडू, ह्या गुड्याक सांगा म्हणजे सस्वाक कणांत इतलो भावार्थ आसा जाल्यार तुमी मगले तुमकां मेळटले. त्या खातीर ह्या पोंतळान वाती पेटोवन घे, कुमसार जावन घे, तेसावान दिवन घे, मिसान दिवन घे, नवेन करून घे. तुमी मागतना भावार्थान देवाक असाद जाल्ले कसलेंच ना मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी आमी पळयता ती कितें करता, देवाच्या उतरान भरलेली, सर्वेश्वराच्या कृपेन भरलेली, कश्टांच्या वाटेन समकली ती, दुसऱ्यांच्या कश्टांक ती पावता. एक पवित्र सभा, एक पवित्र आमची इगर्ज माता, आमच्या फिरगज कुटुंब, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाद्वारे, विविध आयोगाद्वारे, विविध संघटनाद्वारे आमी सेवेचे मनोभावाद्वारे काम करूंक आसा. ती वगत बसना. पळया तिका तिच्या जिवितान मेळ्ळेल्या वर्तें देणें घेवन बायबल आमकां सांगता कोणूय मेळ्ळेलें देणें घेवन या दिवो घेवन कुरव्या पोंदा धांपून दवरिना. तो उसवाड पासारच्या बरी पळयता. दोंगरा वयर आसलें शहर लिपोवन रावना, तशेंच मरयेचें जिवीत लिपोवन रावोंक साधना. तिका मेळ्ळेलें तें देणें तिणें कशें उपयोग केलें, माया मोगाच्या, खऱ्या मोगाच्या सेवेद्वारे. त्या खातीर तिचें बरेंपण पळोवचें सोड न्हू, ती धांवली एलिझाबेथीचें बरेंपण पळोवंक. आज आमकां गुण जाता, भलायकी मेळटा. हांव म्हजें म्हणटना मात्र न्ही, दुसऱ्यांचें बरेंपण, एका कुटुंबान पती पत्नी मदें बरेंपण, आवय बापूय मदें बरेंपण, भुरग्यां मदें बरेंपण, आमच्या समुदाया मदें बरेंपण आमचें तें आसतना की थंय वळटा. बरें उतर, बरें मन, बरें जिवीत, बरी साल आमकां पेकोवन हाडटा. तेच मोरी कितें करता, ती धांवता, धांवान धांवी गेली म्हणटा. जावं पुरो आदल्या काळार आमी गुडे दोंगर सोडून चलोवन वेतेले हांव. आनी ती धांवान धांवी म्हळ्यार त्याच उत्साहान, प्रेरणान, संतोषान आपणाच्या संबंदीन मावशे लागीं ती गेली. आनी थंय वेता आसतना एलिझाबेथीन तिका पळयतना पवित्रत्म्यान एलिझाबेथ भरता. मोरये सांगता कोण रावता, कुरपेन भरलेली ती कुरपा म्हाकाय मेळटा, तुकाय मेळटा. कित्याक तिका देवान कुरपेचें आशिर्वाद केला. आनी एलिझाबेथ कुरपेन भरता, पवित्रत्म्यान भरता. आनी ती सांगता
व्हडल्या ताळ्यान स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. सदैव यू आर ब्लेस्ड. म्हजे सोमयेचे मातेन द मदर ऑफ माय लॉर्ड. म्हजे ते येवचे बाग बेटे घेवचे बाग खंय तो म्हाका फावो जालें. ती सांगता हांव ना फावो तुज्या बेटेक. मातशे भाव भयणीनो केदें व्हरती खालतें पळोवन एलिझाबेथा थंय. आनी ती सांगता तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडटस. म्हणजे मरयेचो एक शब्द तिच्या कानान पडटस. कुशींतल्या बाळकान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केलेल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमानलेली. तूं कितली भागी. मातशे भाव भयणीनो मरयेचें विधेयपण, मरयेचें समर्पण, मरयेचें उदारपण, मरयेचें खालतेपण, मरयेचें प्रामाणीकपण, मरयेचें बोळेंपण, मरयेचें सादेंपण मात्र न्ही. मरयेक देवा थंय आसलो अखंड भावार्थ. देवाचें उतर थंय आसलो मोग ओर्तो जावन आसा. सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा म्हणलें केवल खाती वयर मात्र न्ही काळजान खसयल्लें तिणें आनी देवान बसयल्लें खंडिती घडतलें म्हणलें. भावार्थान फाती येयल्ली ती कश्ट येवन दीत अनकार कितेंय तिका मेळ्ळें जाल्यार भियेनासतना सोमयेचेर देवाचे नदर घालून मुखार समकली ती आज जैतेवंत राणी ती जावन आसा. ती तुजी आवय म्हजी आवय. त्या आवयच्या विनवणेद्वारे ह्या स्वर्गावरण फेस्ताच्या संदर्भी ह्या कारकोळच्या सा लॉरेन्साच्या बजिलिकाच्या पांयां तळार सोमया जेजूच्या समोर आमी आराधन करूंक आयल्या. आमी मागणें करूंक आयल्या. ह्या पवित्र तळांत हांव आमी मागता सगळ्या संवसारा खातीर, आमच्या कुटुंबां भुरग्यां बाळां खातीर. आज आमकां एक देखी बरीत आवय आसा. आमकां देखी बरीत सांत भोक्त आसा, सा लॉरेन्स आसा. आमचो सोडवंदार जेजू आमकां आसा. आमचो सर्वेस्वर बाप आमचो मोग करता. आमी हानात न्ही पवित्रत्म्यान ताणें आमकां भरलां. तर आमी आमकांच ताका समर्पण दिवया. आनी ह्या आराधना वेळार विशेष मापान आमच्या कुडीच्या आत्म्याच्या भलायके खातीर आमी मागया. दुनियांत आमच्या काळजाचें दवरया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, निट्ट बसया, फाटीचो कोणो निट्ट आसूं दी. कुरपेन बरलेली आवय आज आमचे खातीर काना शहरी लग्ना वेळार मागलेली उणें पडुल्ली भलायकी सक्कड आमकां बुर्तीकर दिता. तर पयलें तिचो आदार आमी मागोवन सांगाता म्हणया. तूं आमची माय, तूं आमकां जाय, तुजे सरशी येता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. विघ्नान वारान माय तुजो आदार मागता. मरिये क्रिस्ता माये तू आमची माणसगी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी. दुनियात आमच्यो वयर उबारुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया सर संत भक्त सांगता आज स्वर्गावरण पेस्ताचरण करताना त्या सर्गाराच्या बापाच्या उजव्या बसलेल्या सोमया जेजू आमी ह्या पवित्र बागेवन तळात हाक बोब मारताव. ह्या आराधनाद्वारे आमकां समर्पण दिताव. ह्या सा लॉरेन्साच्या बजिलिकाच्या पांया तळीताव. ह्या संवसारभर मागच्या लोकांका दिवायन वर्डाद्वारे स्वता आयकोच्या लोकांची ग्राणे तूं आयका. मरिये माये तूं विनवणी कर. देवाची देव तुजे सांगता आसलेले त्यांचा एक खात्री आमच्या जिवितांत येवं दी. आमचे अस्कत काही सक्कड पयस करा.
आयचे दिसा आमी आमच्या कुटुंबा खातीर भुरग्यां बाळां खातीर आमच्या समाजा खातीर आमच्या देशा खातीर हे आमकां स्वातंत्र्य दिल्ल्या खातीर वरचे राजा खातीर तुका समर्पण मागता दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया नीट बसा दोनी हात काळजाचेर दवरा आमी हें गायन आतां गायतना भलायके खातीर आमी मागतले हांव तुमची कुडीची मोतीची भलायके खातीर मागा तुमी पिडे शिडेंत आसात जाल्यार उबे रावन मागा तुमी कशी तेसांव आसात जाल्यार आज मागोंक उबी रावन तुमी मागा जेजू कडेन कसलीं तेसांवां घेवन आयल्यात उबे रावन तुमी मागा समर्पण दिया जेजू तुजे समोर हांव उबे रावचो संकेत समर्पण हांव म्हाकाच म्हज्या कुटुंबाक समर्पण दिता म्हाका कुडीची भलायकी जाय म्हाका आत्मीक भलायकी जाय म्हाका समाधान जाय म्हज्या कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंडान तुजे आशिर्वाद जाय म्हज्या कुटुंबाचेर भुरग्यां बाळांचेर आशिर्वाद जाय गांवांत परगांवांत आमची आसात आशिर्वाद जाय मरणांतीक पिडेत हांव आमच्या कुटुंबाचेर भायर येवंक जाय मरणांती वयर आसा म्हज्या कुडी भितर आसल्यार पयस वचोंक जाय तूंच एकलोच म्हजो आसरो ना कोण म्हाका दुसरो तुजे लागीं हांव आयलां सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा तर दुनियांत काळजाचेर दवरा दोळे दंप्या बावयां गायन गायतना तुमची कूड मोतत्म समर्पण दिवन भलायके खातीर मागा Apărcisu maka apu Amolik tuja रक्तान maka telai Maka kulke सगळी पीडा शिडा मुझी तुनिवा आपडचिसु माका आपू अमोलिक त्या रक्तान माका तू तेलाय कोण करचिसु माका कोण कर सगळी पीडा शिडा मुझी तुनिवा Patki स्त्रीयेन तुका बावटाना पडले कष्टालेक तुवें बरें केलें पातकी स्त्रीयेन तुका बावटाना पडले कष्टालेक तुवें बरें केलें बावटान आज तुका सोम्या आसा पडता पायंतळा हांवच्या सर पडता बावटान हांव तुका सोम्या आजा पडता पायंतळा तुज्या सर पडता सोमिया जेसू ताळ्यात म्हज्या कान्नी दुनिया जेसू मागण्या गुमान तुनी सोमिया जेसू ताळ्यात म्हज्या कान्नी दुनिया जेसू गुमान तुनी कुर्पेची जर पिडे म्हज्या समिया सदा सुवाळोनी कुर्पेची जर कुडी म्हज्या समिया सदा सुवाळोनी
दोन्ही हात वयर उभा राहा. कृपेची सर जीने मुझ्या समिया ओय जेजू सदा सुवाळुंदी आपूड जेजू म्हाका आपूड आपड जेजू म्हाका आपड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. आपूड जेजू म्हाका आपूड आपड जेजू Touch, Lord. आपड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. कर जेजू म्हाका गुण सगळी पिडा शेडा तूं म्हजी निवार. सगळी पिडा शिडा मुजी तूं निवार. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शेडा तूं म्हजी निवार. सगळी पिडा शिडा मुजी तूं निवार. हालेलुया 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 हालेलुया. या सालाऱ्याच्या पायातळी आयल्या या मुख्य भाऊबावडांचे दिवाळी वर्णदोळे ऐकून हरी एक ज्ञान कोणाच्या भाऊबावडांचे तू हा पोट कोण कर. टच power heal them Lord deliver them Lord. दोन्ही हात तुमच्या काळजात शोध भरा. दोन्ही हात काळजात शोध भरा. दोळे दंप्या एक गडी बोर सर्गा संसार असो दोन्ही तो सर्गीन थावन दाड आमचेर देणी पाटलाव करूंक सदांच मोरये बोरी कलतेपणी बेसावानी बोर मुजी चिणी सोम्या जेजू आज या आराधनाक मुझ्या ताळ्या खान दी. दुनिया जेजू मुझ्या मागण्या गुमान दी. कृपेची झर मुझ्या जिवितान वळोवन दी म्हणून आमी दुकानी मागया. स्वर्ग संसार धनी तू जावना साय. ओय जेजू. सर्गी तांदाड तू मुचेर देणी. सर्गा संसार असो दोन्ही तू जाऊन स्वर्ग संसार धनी तू जावना साय. सर्गर तांदाड तू मुचेर देणी. करून तुझो सदांच कलतेपणी पाटलाव करून तुझो सदांच कलतेपणी. भसावानी बरमोची चिनी. पाटलाव करून तुझो सदांच कलतेपणी. पाटलाव करून तुझो सदांच कलतेपणी. भसावानी बरमोची चिनी. सोम्या जेजू सोमिया जेजू ताळ्याक मुझ्या कांदी. दुनिया जेजू मागण्या गुमान कमी. सोम्या जेजू सोमिया जेजू ताळ्याक मुझ्या कांदी. पुडी मुझ्या समिया सदा सुवाळुंदी. कृपेची पीडे मुझ्या समिया सदा सुवाळुंदी. आपड जेजू म्हाका आपड. घट्ट अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. आपूड जेजू म्हाका आपूड. आपड जेजू म्हाका आपड. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शेडा मुजी तूं निवार. सगळी पिडा शिडा मुजी तूं निवार. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शेडा मुजी तूं निवार. सगळी पिडा शिडा मुजी तूं निवार. हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया दुनिया देर बडबडायला स्तुती करा अपया ते सगळ्या काळजात लावून तुम्ही अपया पुढे येता येशूने हाव तुका बोल मागता ऐक मुझे ताळो मुझे गाणे मुझे मागणे मुझे विदो तुझे रूपात स्तुती करा ये पिढा शिरा हलकर बनपत बंदड या पुढच्या गावच्या फुटपाथवर सोडो सोडे शिद तुझे शेकीचे बनते पडता सोडायचे सोडायचा पंचेर कचे मागणे प्रवासीचे मागणे उपस्थित मागणे भविष्याचे मागणे उपस्थित देव आज या जागेवर हजा पकडो देता असं येणे स्वार्थ दुरुता करा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. दुनिया तुमच्या शोकते करा म्हाका पळया सोमिया जेजू जेजू या उसळलेल्या हातांचेर तुझी दैविक सकत वाढवून दी तुझी दैविक कृपा वाढवून दी सोमिया जेजू तुझ्या गायावरवी आम्ही बोरीन झाल्या तुझ्या गायांचे आशीर्वाद येवकरिस्ताद्वारे तुझ्या गायांचेर देवोंदी शिजूच्या नावान शिजूच्या उतराच्या बळान शिजूच्या अमोलिक रक्ताच्या सत्तेन हांव मागताना तुझ्या कुडीर पिडा शेडा जावं दी हालेलुया तुमका कुडीर कई पिडा असा हात दवरून तुम्ही आता मागा ह्या घडये तुम्ही मागताना जावंक पुरो ते ट्यूमर एलर्जी कितेंय जावं दी काळजाचे दूख पोटांत अशी फायब्रॉइड्स देवाक कळीत आसा तुम्ही डिवाइन वर्डाद्वारे पळोवनशी हांतुरणार आसची घरांत आसची पिडेंत आसची सक्कड ह्या घडये येवकरिस्तीक क्रिस्ताच्या नांवान तुम्ही मागा ह्या घडये तुम्ही मागताना ती किडनी स्टोन जावंक पुरो एलर्जी जावंक पुरो पँक्रिया कितेंय कॅन्सर जावंक पुरो फायब्रॉइड भुरग्याचे देणे जाल्यार गर्भशरात दवर मागणें करा खंय पिडा आसा तुमकां कळीत आसा मागा पयलीं हांव मागतलो ताजे उपरांत तुमी स्तुती करूं सांगता तुमी स्तुती करची सुमिया जेजू तुज्या नांवान हांवें शिकयलां तुजी सत्ता हांवें कळीत केल्या ह्या सालोरेसाच्या भगवंत तळांत म्हाका स्वार्थ प्रकट करून तुवें आपयलाय त्या आराधनांत मागलेले तांकां मेळोवं दी आनी तुका विधेय जावन हात दवरल्या जाग्याचेर आसची पिडा शिडा शाश्वत सोडून सोदी थोंडे सोलून दिता कुरडे पडून दिता मोने उलोवन दिता बेरे ऐकून दिता अंधकार बनपस बंदड कुडीची मोतीची पिडा गोड जावं दी हात काढनाका स्तुती करा शिजूच्या नांवान ह्या घडये तकलेत पांयापर्यंत खंय हात दवर मागतात त्या जाग्याचेर रस्ते पिडे गोपर मायता गट्टी सोडता म्हणून जेजू मेल्ल्या लाजरा जिवलो जेजू कुरड्या दोळे तोटे पाय मोन्या उलोवन बेरे काय कुछ बरे केल्या शिजूच्या सत्यवन बोलवून महिमेवन नव्हतं मागता टच deliver Lord Jesus अग्निया नाळावाती अभिषेक माडावन्नी पावनात्मा रे बेगा इळिदु बन्नी तुमचे दोन्ही हात तुमच्या तकलेचे दवर अशें म्हाका पळया विग्गी दोळे दंपिया तुमच्या पप्पा मम्मी भाऊ बावडा हांगा येवनान गांवांत परगांवांत आसात ह्या भुरगीं नीट एग्जाम बरयल्या कावन्सिलींग आसा ह्या तांकां बरें काम जाय शिकप जाय सेटल जावंक करपा जाय भावार्थ मागण्या ती गट जावं दिता तुमच्या कुटुंबांत ती हांतुरणार आसा तुजी माय दट्टू भाऊ भयणी ह्या उतर पर्यंत आसात मिसा तांकां वचोंक जायना भुरग्यां म्हणल्यार आशिर्वाद जाय ह्या घडये तुमी मागा तुमचे तकलेतो पांया पर्यंत एक विश्वे ह्या आराधनान सुमयाक समर्पून ह्या वैश्य गरबा 9 महिने 7 दीस आसले आमकां ताणें पळयलां ताची भुरगीं आमी तर ताच्या आमोलीक रक्तान परत ते पुढे सगळे कोड आत्माभिषेक जावं दी आमच्या कुटुंबात असलेली तुम्ही तकले रातभर मागता तुमच्या जिणये सांगातीन अभिषेक जावं दिता रिये पिडा शिडा कितें तेसावां बेसावांनी बरोवन दिता व्हडा तळ्यान स्तुती कर मागया हालेलुया जेजू तुझ्या नावान अभिषेक तुझी सत्ता वेगळीत केल्या आमकां जी मागलेली हर एक भुरग्यांची गाणे ऐका हालेलुया तुझ्या कुटुंबाच्या संघाचे कुटुंबातले व्यक्तीचे आशीर्वाद touch right Lord heal Lord deliver दोन्ही हात तुमच्या काळजाच्या दवरया बेगी दोळे दंपिया ह्या पोन शेताक येवंक जावंक ना कितलीशी ते सवा ICU MICU NICU आसात वेंटिलेटर आसात कोमांत आसात आस्पत्रेन जिवन मरणामध्ये झुजते आसात
ह्या गुडो कोश्टलो न्हू देवादी जाल्ले आत्मे अनाथ आत्मे पुलगतीत असले आत्मे अबॉर्शन सरलेले आत्मे आमच्या कुटुंबात हांव देवादी जाल्ले अकालीक मरणाक वळख जाल्ल्याच्या आत्म्याक ससनीक विषय लाभोवन दी आमी मागीर इस्रायल हामास इरानामध्ये हेजबुल्ला हाईतीमध्ये झुजू जायनातले समाधान येवचें बरी गाजा असेलचे वार रावचे बरी युक्रेन रशियामध्ये वार रावचे बरी वायनाडांत ह्या आमच्या सिरसीन आमच्या शिरूर सरलेल्या सर लोकांक खातीर ह्या दिसांनी पावस वादळ अवघडांनी कितलीशीं मरणां आमी आयकता सर्वेस्परा ह्या सर परिचे खातीर आमी मागता विशेष मोपान ब्रदर टिके जॉर्ज खातीर आमी आराधना वेळार त्या भावाक उबारता ICUन सेंट जॉन्स आस्पत्रेंत तो मेडिसीन घेते आसतना थंय ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आमच्या पंगडाचेर आशिर्वाद घाल अजापाच्या रितीन तो परत ह्या पवित्र तळाक साक्ष जावं दी आमी आमचे मागणें करता आसतना तूं आमचें इतल्या लोकांचे मागणें सगळ्या संवसारान बावरतेचे मागणें तूं आयकताय त्या भावाच्या किडनीचेर हार्टाचेर वैजाच्या नर्सांचेर आशिर्वाद घाल ताचे बरींच कश्टोच्या सर लोकां खातीर संवसारांतले आमी दोनी हात उबारून स्तुतीकर मागता हालेलुया 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 शेतू तुझे नावान एकडे पिडेस्त खातीर सकट संवसाराच्या आस्पद रचलेल्या शेतू कश्टोच्या वडवणच्या जर लोकां खातीर तुझे पांयां तळी या बाजूला समर्पण मरियेच्या त्या विशेष विनवण्या समर्पण मागता जीवाचे पुढीचे रक्षाचे आशीर्वाद वाटते बोलसून परत आशीर्वाद फोन करते टच ब्लेस लॉर्ड दोन्ही हात तुझ्या काळजीत दवरा दोळे दंप आमच्या भारत गावा खातीर मागी आमच्या प्रधानमंत्री आमचे सर MP MLA खातीर आमच्या चीफ मिनिस्टर खातीर गव्हर्नर खातीर अध्यक्ष खातीर आज 78 आमचे स्वतंत्र दिनाचरण आचरण करता तर परजे राजा खातीर आमी विशेष मोपान मागया सर जाती खातीरचो लोक माया मोगान जियोंको सर हनकर बनपस बंदोडो पोटीसो आत्मो भयोत्पादनचो आत्मो आणि या विशेष मोपान आमी ह्या कारकोळच्या बझिलिका खातीर मागया हाजेर असले अनकर बनपस बंदोड्यो सैतानाच्यो संकल्यो तुटून पडून दिता फादर आल्बाना खातीर फादर लॅरी खातीर ह्या फ्रिगजीच्या कुटुंबा खातीर विशेष मोपान उडपी DSCC खातीर आमी मागया आमच्या कर्नाटक राज्य सगळ्या इंडिया खातीर इंडियाचे देवाचे आशिर्वाद देवन येवं दी खंय स्वार्थ प्रकट जावन थंय स्वार्थेक जागो वाटो उक्त्यो जावन दीत फुटी अनकर बनपस मतांतलेपण असो तशेंच विभाजनाचो आत्मो भयोत्पादनाचो आत्मो पयसो सोदी आमकां दिल्ल्या 78 इंडिपेंडन्सा खातीर अर्गां दिता आसतना मोरये मे आमच्या देशा खातीर सर्वेस्परा एक देवा भगवंत त्रिंदात आमच्या देशा खातीर आशिर्वादान बरोवन दी म्हणून दोनी हात वयर उबारून मागया हालेलुया 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 ताळ्यान हालेलुया 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 आमच्या हर एका मंडळाक आमच्या हर एका डिस्ट्रिक्टा खातीर DC खातीर आमच्या हर एका MLA MP खातीर आमच्या हर एका राजकीय मुखेल्या खातीर विरोध पक्षाच्या खातीर हर एक पार्टी खातीर आमचे देश अभिषेक जावं दी कृपेन बरं समाधान करून शांती देवून सगळ्या संसारात भारत वंतरी करून लोक अभिषेक जावं टच ब्लेस द लँड हील द लँड दोन्ही हात तुम्ही म्हजे कुशीन उबारा म्हजे खातीर तुम्ही आज विशेष मोपान मागा म्हाका परत युवा डिरेक्टर शिवमोगाची जबाबदारी कॅरिझमॅटीक जबाबदारी मोरिया सोडेलिटी विन्सेंट दे पावलो तशेंच दैवीक आपोवणेची तांच्या तरबेतीची जबाबदारी दिल्ली आसता ही सकट जबाबदारी करूंक आनी ताच्या मिसांव करूंक हे कोड मोहतत्म अभिषेक देव करून दी म्हज्या पैणाचेर आमच्या येसूसपाच्या पंगडाचेर आशिर्वाद घालून दी एक घडीभर स्तुती कर म्हज्या खातीर आनी हांगा म्हाका मजत दिवच्यो जॉना खातीर आनी हांगा येवच्यो सर ब्रेस्तरा ह्या जागा खातीर आनी हांगा येवच्यो दानी खातीर आनी ह्या थळांत आशिर्वाद विविध मापांनी लोक जोडच्या खातीर स्तुती कर तुमी मागा विशेष मापान म्हजो बिस्प फ्रांसीस सरावो आज 15 तारीख ताजो जल्म दिवस ताच्या खातीर तुमी विशेष मापान ताच्या भलायके खातीर आनी आमच्या DSCC खातीर तुमी आमच्या गोवळ्या मनियारां खातीर दर म्हयन्या खातीर मिसावां खातीर मागोवंक हांव तुमकां उलो दिता स्तुती कर मागा हालेलुया 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 मुझे मिसाव मुझे DSCC तुका समर्पण देता चगोळ्याचे ह्या जागाचे रिलिजियसाचे सर युवक युवतीचे तशेंच भावभावनेचे आशिर्वाद घाल हे सगळी जबाबदारी समोर जाणवाय दी समोर जाणवाय दी मोरये मे तुझे बरे म्हाका शिव कोटवादी तुझ्या खातीर विनवणी कर तुझ्या भावाच्या अर्थ खातीर तुझ्या कुटुंबा खातीर तुझ्या कडेन WhatsApp ईमेल फेसबुक मागो सगळे दिता सवाय का थँक यू जीसस हालेलुया 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 सकड आमी दिवी घालया
येद्या व्हडा सक्रामेंता गयान गावया. जेजूचें बेसांव आमी स्विकार करया. येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तानमा करूया. Porvilatia Rupabula no Floriti Adaria Solbon Vita Escatis Bavataci Boltivia Sasi Ulasani Stutisam Poti Mahima Sasna Sasna Ekastayan Asitba Tuka Spirita Samas me now. Amen. Braartuya हे देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दया आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen. Pavitratnya itu talsan moja. Oh makasih pavitratnya itu talsan moja. makasih oh मुझे दैविक सकर oh मुझे मोग पवित्र oh मुझे दैविक सकर oh मुझे मोग पवित्र पवित्रnya itu kerjaan moja shanti waktu bakar pavitratnya itu kerjaan moja shanti waktu bakar शांति तुझी और मुझे भक्ति तुझी और मुझे
शांती तुझी पत्नुची भक्ती तुझी पवित्र ज्ञान एक काळ सन्मोष मुक्ती वार्धक पवित्र ज्ञान एक काळ सन्मोष मुक्ती वार्धक दाखय म्हाका सर्गीची वाट पावय म्हाका सर्गार आसा दाखय म्हाका सर्गीची वाट पावय म्हाका सर्गार आसा उल्लासान दिनवाशी कळसान बलिदान भेटून बापा मंदिरान सन्या भक्ती मानान खंत्या कळसान बुटमास फिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे आयकोंका शेतान जिनियेंते पडच्या कृपा मागता जिविताच्या उंड्याक प्रिता सासणीची वेती मन परता संतोषान उल्लासान दिनवाशी कळसान बलिदान भेटून बापा मंदिरान संग्या भक्तीन मानान कोणत्या काळजान कुटमास फिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसू तुमची सवे आसू मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमकां कळीत आसलेल्या प्रमाणे भगवंत अवंकार मोरयेचे सर्गावरण आनी आमच्या भारत गांवाचो स्वतंत्रतेचो दीस आमी आचरण करते आसा सर्गा संवसाराची राणी मोरी माय विशेष मापान आमच्या खातीर आमच्या राष्ट्रा खातीर मागोवन दी आमी हर एकली भावार्थी आमच्या राष्ट्रा खातीर मागया मागण्याद्वारी व्हरती विस्मिता आमी पळयतल्या आज हे फेस्ताचें मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना देवा समोर रावोंक आमी कोणी फावो न्हय जाल्यारय आमची अस्कत काय उणेपण वत आसलो देव आमकां बक्षिता आमकां ताच्या मोगान अभिशेक करता आनी आमी पाश्चाताप पावतना आमकां ताची कृपा तो दिता तर हे पवित्र एवकारिस्तीक बलिदान फावो ते बरी भेटोवचे खातीर एक घडीभर आज जोडया तकली बागोवया आमची अस्कत काय पदकां वळखून घेवया आनी काळजां तावन आमी बोगसाणें मागुया आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध
ह्या बसून बघेवन सदांच अवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञा सांगली देवा बापाची महिमे येशू ख्रिस्ता एकलो पवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्व राष्ट्रांच्या धन्या आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें अवकार मोरयेक कुडी आत्म्या सयत सर्गींच्या महिमेक उबारून वेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुझ्या जाणवयाची आनी मोगाची ओळखुणा म्हणून आमी दिनवाशे काळजान ओळखून घेता. आमचे सर्गीचे मायेच्या आसऱ्या काल भारत मातेची सुबेस्त भुरगीं सर वायटांतली सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी सरकार सुकेस्त जिविताची भरती भोगूंक फावो. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. उगडपण पुस्तकांतलें वाचप.
तेदवा सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तातूंत आसलेली दिश्टीक पडली. तेदवा अंतरळी एक व्हड कुणां दिश्टीक पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयां तळा चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. तेदवा अंतरळी आनी एक कुणां दिश्टीक पडली. एक महासरोप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मारून जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबे रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडल्या तक्षण ताका ग्रासूंक म्हणून तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होच तो लंकडाचे बेतकाटेन सर्व राष्ट्रां वयर राजवाटकी चलोवंक नेमलोलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासणा हुजीर तक्षण उखलून व्हेलो आनी ती स्त्री अरण्यांत पळून धांवली. तेदवा सरकार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसोवन आसा राणी. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसोवन आसा राणी. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसोवन आसा राणी. तुझ्या स्त्री परिवारात राजकुंवरनी आसा. ओफीरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसोवन आसा ती स्पाटाची राणी. ओफीरच्या भांगारान नेटो तुज्या उजव्याक बसोवन आसा राणी. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो काशालो आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरूपायेक भुलतलो. तुजो पती तो ताजी सेवा भक्तीन कर. ओफीरच्या भांगारान नेटो तुज्या उजव्याक बसोवन आसा राणी. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमात ती मुखार येता आनी रायाच्या मंदिरात ती भितर सरता. ओफीरच्या भांगारान नेटो तुज्या उजव्याक बसोवन आसा राणी. ओफीरच्या भांगारान नेटो तुज्या उजव्याक बसोवन आसा राणी. सांब पावलून कुरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आतां आनी जाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतो जिवांत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतलीं उठयतले
म्हूण तो जामिनी जाला, कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपणी येता. जशें आदाम थंय समेस्त मरतात, तशें क्रिस्त थंय समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामिनी कसो, पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्याक वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेद्वां सर्व राजवटकी, अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयांतळा घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज आनी निमाणें पाडव जातलो तो वैरी मरणस. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयांतळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. Alleluia, 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 Alleluia. मोरये सर्गी उखल वेल्या, देवदूतांचे कोर संतोषानी उल्हास पावता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नामांकर थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शाराक दावदावी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितरसन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिच्या कुशींतल्या आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन ओटल्या ताळान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोमियाच्या मातेन म्हज्या बेट्याक येवचें हें भाग म्हाका खंयतान फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उडी मारली. सरस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सरस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यान भाग्यवन ताचें नांव. आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकुळतो संततेतावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत ओडपण चिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटयल्यात. पदवेदारांक उसासान आतावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले वासवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथ सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. दैवाचें उतर हें. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Organ tuka sumiyan Jesu. एका जाग्यार स्वातंत्र्य दिनाचरणें चलतलें आनी थंय बावठो उबारन जाल्या उपरांत त्या दिसा इल्लो अतिथी गेस्ट भाशण दिवच्या पयलें एका खीरी काडून आयिल्लो
खीर पळयल्या न्ही तुमी. ताणें स्वतंत्राचें भाशण सुरू करच्या पयलें त्या पिंजरांतल्या खिरीक भायर सोडलें. खीर बारी संतोशान उबोवन गेली आनी वो विसरलो त्या पिंजराचें दार बंद करूंक आनी एक वर भाशण दिवंक लागलो स्वतंत्र म्हळ्यार कितें गे म्हणून. आनी भाशण दिवन जाग्यार वचून बसतना परत ती खीर येवन त्या पिंजरान बसली आनी तें लक्षिल्यान ताजें दार घालें. मोगाच्या भाव भयणीनो, स्वतंत्र जावचें म्हळ्यार गुलामपणाक पाठिंवेचें न्ही. स्वतंत्र म्हळ्यार भाशणां मात्र दिवची न्ही. स्वतंत्र एक अनुभव आनी ह्या स्वतंत्राक अर्थ आमकां दिता आयचें फेस्त मोरयेचें स्वर्गावरण. ती न्हीज जावन एक स्वतंत्र स्त्री. कित्याक म्हळ्यार तेज्या विशयांत हांवें नव्यानाच्या आराधना वेळार बारी सुबित रितीन तुमकां वांजलां तावन विवरण दिलें. स्वतंत्र म्हळ्यार आमकां जाय तशें जिवचें न्ही, आमकां जाय तशें करचें न्ही. स्वतंत्र म्हळ्यार हांवें देवाच्या वाटेन चलचें, देवाच्या मोगाक कल्तिमान घालचें, पवित्रपणान म्हजें जिवीत हांवें बांदून हाडचें. त्या खातीर हांव चिंता आमचो भारत गांवाचो संतोषो दीस आनी आमचे पवी सभेचें फेस्त स्वर्गावरण दोनी सांगात आमकां मेळचें वर्तें बाग. मोरयेन स्वतंत्रपणी देवाची जेजूची ह्या देवाची सेवा केली. तुमकां कळीत आसा काळी आनी धोवी रेसिसां म्हणटात. हें लॉ येवचें पयलें हाका कारण अब्राहम लिंकन ताणें हें लॉ काडून उडयलें. आमकां कळीत आसा निग्रो लोकांक आमी मार्केटीन कशीं गोरवां एलाम घालता तशें ताका एलाम घालतालीं. आनी कोण एलामाक ताका काण घेता मरता पर्यंत ती गुलामाक हक्कानातलीं गुलामाक. फारावेर आयुश्य हातीकाल आसली इस्रायल पोरच्याक हक्कानातलीं. आज आमकां कळीत आसा थोड्या राष्ट्रांनी हक्कां नांत. आनी हांगा एका मार्केटींत एलाम चलताले आनी थंय एक निग्रो काळी चली आसली सुमार 13 वर्सांची. ती दिसतात 20 वर्सां बरी दिसता. तांची हायट, तांचे वेट आनी तांची कुडीची एक साल तशी आसता. आनी थंय सुमार वर्तक आसले. तांणी एलाम सुरू केलें. आमी मोंती बेस्ता दिसा थोडे फावटी एलाम घालता तशें सुरू केलें. एलाम करतात एकलो व्यक्ती कोणीय कितलेय आपोवनी तो चड आपयतलो आनी निमांगणें कोणाय की आपोवंक जायना आनी त्या मोलाक वचून पावलो तो. सकाळांनी चिंतलें आमी आमच्या मदें इल्लें उलोवणें केल्लें जाल्यार इतलें एक 4-5 जाणांक तितले पयशे जाताले. हाका पिशें लागलां, ह्या वर्तका पिशें लागलां. आनी तो वडो तो वर्तक एलाम घालचे लागीं सायन घालना तिका काण घेता आनी सगळ्या मुखार तिका सांगता दुवे आज ताव न्हू तूं स्वतंत्र, तूं म्हजें गुलाम न्ही, तुवें म्हजे लागीं येजय म्हणना, तूं वच. सगळ्यांक कसरे जाता हाका कितें पिशें म्हणून लागलां गे म्हणून. आनी ती चली कितें करता धनयेच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा हांव मरता पर्यंत तुजी सेवा करतली, न्हय गुलाम जावन बागार तुजी धूव जावन. मोरयेन कितें म्हळें तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं, न्हय गुलाम जावन बागार देवाची वर्ती कुरपेन भरलेली ती व्यक्ती जावन देवाची धूव जावन. आज आमी देवाक आराधन करता गुलाम जावन न्हय. जेजू सांगता हांव तुमकां गुलाम म्हणना, तुमी म्हजे इश्ट, यू आर माय फ्रेंड्स.
ते खातीर आज आमी कोणीय गुलाम न्ही देवाची, आमी देवाची भुरगीं. आमचे गुलामपण जिजून काडून उडयला. तशा त्या कुर्सा मरणात वरी आमकां साल्वासांव ताणें दिलां. त्या खातीर आमी परजा, स्वतंत्र परजा, देवाची परजा. आमी स्वतंत्रपणी देवाक आराधन करता, स्वतंत्रपणी देवाचो मोग करता. त्या मोगान ताच्या आज्ञा प्रकार आमी जियेता. त्या सक्रामेंता काल आमचें जिवीत बांदून हाडटा. खंयच्या कारणां खातीर? कोणाच्या लाभा खातीर? आमच्या साल्वासांवा खातीर, आमकां सर्ग मेळच्या खातीर. सर्गा वराण चल्ल्या वय थंय आसा. सगळ्या संवसारांत ती आजुनी स्वतंत्रपणी बापाचो मोग करून सुवार्ता परगट करते आसा. आमी तें स्वतंत्र बऱ्या रितीन उपयोग करून सुमयेच्या मेटान सोमकोन सुमयाक साक्ष जावन जियोंक आसा. आमकां ती सकत आमची मोरी माय आयच्या ह्या वांजेलाच्या वासपांद्वारी, ह्या युकरिस्ती बलिदानाद्वारे सुमी जेजू क्रिस्त फावो करून दी. गुलामपणान जियेनासतना स्वतंत्रपणी देवाक आराधन करून आमकां मेळलेल्या भावार्थान जियोवन मागण्यान बुडवून जावन सुमे जेजूक साक्ष जावंक आयची परब आमकां आपोवणें दिता. आमेन. उबे रावया. सदमंता देवा, सरपदरा बापा, सर्गा आनी पृथ्वीचेर आसनारा आनी जेजू क्रिस्ता तो पवित्र आमकां पण आमचे त्या सावां सुमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा समोर उबारून आतां प्रार्थुया. बापा, आमच्या पाप सैबाक, चोर बिस्पांक, याजक आनी धर्मीक भाव भयणी तुज्या सोडवणेच्या मिसावान मोरये बरी वावर करूंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. स्वतंत्रचो दीस आचरण करच्या वक्ता आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी चोर नागरिकांनी शांती समाधानान माया मोगान जियोवन सतनितीचें राज स्थापीत करूंक जाय आसली कृपा लाभय. आमच्या राष्ट्राचें संरक्षण करच्या सुमेस्त सोज्यारांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. सुमेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणींक बरी भलायकी दी. तांचो भावार्थ सडय. अशें बोरबोशान आनी समाधानान जियो तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी आपणाची जबाबदारी बऱ्या रितीन चलोवन व्हरूंक शिकप आनी फुडार सारके रितीन रुपीत करूंक बेसांव घाल म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. सामाजीक, आर्थीक आनी इतर शोशणाक वळख जाल्ल्या पासत आनी जैलांत आसलेल्या निरापराधींचे सुटके पासत वावुरच्या सुमेस्तांक तुजी गटाय आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी सुमेस्तांनी न्यायनितीची समाज बांदून हाडूंक आनी अशें तुज्या साल्वासावाच्या कामान सक्रीय रितीन वांटो घेवंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. हे घडीभर आमचे हात जोडया, दोळे धांपूया, आमचे वैयक्तीक ते सवां समर्पण आमी मागया. सर्वेस्परा अगणित काकूळदारा आमी तुका हर गांव होगळापणी वाखाणी दिता. आयच्या दिसा खातीर आमी तुका वन दितना तुज्या समोर आमी दवरलेलीं तेसावां बेसावांनी बोर जेजूच्या नांवान ती आमकां तूं फावो कर.
आमी उसारलेली आनी उसारूंक जायनातल्यो गरजोय तूं जाणा आसाय तांकां हे फावो ती जाप दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पेज नंबर 128 128. आणि वाईन बाबा तू स्वीकार कर, मांसा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरिये बरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. उंडो आणि वाईन बाबा तू स्वीकार कर, मांसा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. तुझी उतरां आयकून गुरबेस्तांकां कर, तुझी खुशी पाळून गुरबेन आमकां भर. पेल्या शिवेन जियेन उदार आमकां धर, मरियेचे आदर्श घेन धैर्यान आमकां भर. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मांसा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरिये बरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मांसा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. सिनी देणी आमची तुका भेटयता, सुखांत तशें दुखां तुजेर पाकिता. मरिये बरी क्रिस्ता प्रकाशीत करता, सर्गीचे राजमार्ग आमी वावरता. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मांसा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरिये बरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मांसा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदाना सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या बरे महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पद मानून घे. सर्गेंच्या बापा अवकार मरियेच्या दाबाजीक सर्गा वारणा दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वातंत्र्यते पासून तुका दिनू आसून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दराळ देण्यांनी भरलेली आमच्या भुंयतली ही दानां तुका संतोषान ओपून त्याच बराबर सुमेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर कश्ट दुखां संतोष हुस्के आनी अत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां
उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो आमची जाणवाय आनी बोड तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वातंत्रताय ताची आवय अवकार मोरी ताणें केल्ले सोडवण्याचें प्रथम फळ. तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वातंत्रतेची कुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोष भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें सरकार उबारवेल्ल्या आमच्या माये बराबर आनी सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povi, 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 darbaran sois por tu. Sargani samsar barla tuja vaibhava, o sargi tu kaje, o sargi tu kaje. सर्वेस्पराची नावी येता काचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे. बापा कोरोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेशा आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तीस बरी जेवण जातस ताणें काव घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमी घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारावतेलें. हें म्हज्या उगडासाक खरात.
बवटसो घुट और गोटूया चिसू मेरो चिजू जीवन जाला चिसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपण असो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुवेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगयन बापा जराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो पुर्वज धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इस्तगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे बरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगयान जुजे तेजो पती भगयान धर्मदत्ता भगयान लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी तशी आमची बदकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाई सोमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे धीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया मोगोसून एकवटसो गुज जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे संसाराचे पापा पेले आमची काकूत कर देवाची संसाराचे
संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमका शांती दे आमका शांती दे ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काढता ती ह्या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत म्हाका ससण्याच्या जिविताक सांबाळून दी सादारा सोम्या मोचा आयला दारू घडून गनिया राखून रावला हे सोम्या तू काळजान मोच्या भरते प्रकाशान सगळींच्या काळजादारा तुझ्या हांवें रावता मोगान उलोविता सर म्हाका वळखता थंय दार मोगान उगडता काळजांत येवन राजांव करता काळजादारा सोम्या आयला दारू घडून गनिया राखून रावला हे सोम्या तू काळजान मोच्या भरते प्रकाशान सगळींच्या तो साकोजो जागृत आसो दुनिया राखून रावसो हांव तुमकां सांगतास आस्तीचे आपले सर आडाळ थंय तो दितलो काळजादारा सोम्या मोच्या आयला दारू घडून गनिया राखून रावला हे सोम्या तू काळजान मोच्या भरते प्रकाशान सगळींच्या Jesu mocha mogal sorbon dara kalis mochi mogan tucha bermoga sagora dipun tuje lipo
सालो कुर्साचे मरण सोसो तारक मोजो सालो पुनर्जीवन सावो मरणाची सैत रे पाताळच्यो सांगळी तुडो सासी जिवी दिले तुका जेजू म्हज्या मोगाळ सोडवून दारा काळीज म्हजी मोगान तुज्या मोगान सांगोरा प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा महिमेक पावलेल्या अवकारमयच्या महिमेवन पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणें आमी तुका विश्वासान करता आपल्या देशाच्या उदरगती पासून भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुभाम आशीर्वाद पडून आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नंदू आनी आमी सुवेस अवकार मोरयेच्या पावलांनी सोलून तिच्या संगता सरकार सुखेस्त जिविताचे बोर्तेक आनी पुनर्जीवनपणाच्या महिमेक पावू तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू तकले बगावन दाबाजेक आशीर्वाद स्वीकार करया आमच्या मोतीचो आनी काळजां सोदनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीच्या वाटेर सांबाळू तो आमच्या देशांच्या सर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठाव पवित्र आत्मेच्या कृपेन सगळ्या आमच्या प्रयत्नांनी अत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करू आनी सर पदवीदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्मेचो आशीर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सोवे सदा आसू आमेन. दयकन बसा. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक मरयेच्या स्वर्गावरणाचे फेस्ताचे सुभाशय पाठयता. आयच्या दिसा आमच्या आवयक मोरये मायेक कुडी आत्म्या समेत सर्गीच्या बापान तिने केल्ल्या सर्व चडवणेच्या कामा खातीर सर्गाचे आनी वर्ते एक राणी जावन सर्गा संवसाराची राणी जावन कुडी आत्मे समेत सर्गार व्हरून तिका कुरवार केले. आनी ह्या मरिफात आज आमची आवय सर्गींची आवय जावन आमचे वयर आपली विशेष तरान ती मजत वता. आनी तशेंच आज आमच्या भारताक हे 75वें स्वातंत्र्याचो दीस. स्वतंत्र आमच्या मनाक, स्वतंत्र आमच्या काळजांत, स्वतंत्र आमच्या आत्म्यांत हावन वळच्या कृपे खातीर आमी मागया. जायते रितीन आमच्या मोतींत बंदड आसा, आमच्या आत्म्यांत बंदड आसा, आमच्या काळजांत बंदड आसा. मोरी माय ह्या सर बंदडेतावन आमकां स्वतंत्र दिवन अपूर्वेच्या बऱ्या करणे मरिफात उतरां मरिफात जिवंक तीस मोरी माय आमकां आदार जावं दी म्हूण मागून तुमकां दोट्या संभ्रमाचो दिसाचो उल्हास पटयता, अभिनंदन पटयता. आज आमच्या आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयल्ले मानादीक बाप फ्रँकलिन डिसोजा प्रस्तूत आतां ह्या वर्सा जावन परत शिवमोग्गा DSSच्या युवाजनाचो डिरेक्टर जावन YCS ICYM डिरेक्टर जावन आनी विविध आपोस्तलाचे डिरेक्टर जावन आपले वावर करनासात. तांच्या मिसावांत हांव तांकां बरें मागतां. देव तांचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून मागतां. भक्तीक आनी हांगासर जावच्या अभिवृद्धी कार्या खातीर जावच्या जेवणाच्या प्रायोजक या वांतिगे आर्गामीस मुर्दोम
पिरजेंत आनी भितर सासाय दिवन ह्या पवित्र तळाच्या अभिवृद्धीक कुमोक दिवंक विनंती आसा. हप्त्या मदें हर एक दीस फाल्यां तावन आत्मीक समालोचना खातीर याजक तुमकां मेळटा. मुंगार फोना मुखांतर येवचें. कुमसर आनी बांजर हजारा खातीर सदांच याजक हांगासर लभ्य आसात. सगळ्यांनी जेवण जेवन वचत जाय म्हणून विनंती आसा. सगळ्यांनी आयचें जेवण जेवन वचत जाय म्हणून विनंती करता. बाजलिकाच्या योजना खातीर तुमचें दान दिव येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, भक्ती करूं पुढच्या ऑगस्टाच्या 10 तारीखेर अजपांच्या सांता लोरेसाच्या तारीखेच्या फेस्ता संदर्भार अपूर्वयन वर्त्यद भाशेन बहु व्हडा संख्यान आमचे फेस्त सर्गीच्या देवा बापाक मानवचें तसलें. सांत लोरेसा मरिफात प्रसन्न जावचें तसलें. सर एका भक्तिका कृपा दिवचें तसलें जालें आसता तुमकां समेस्तान हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुर्दोम जावन तशेंच पिरजेंत रावून स्पॉन्सर रावून पोशाक जावन वरवीं दिवन तुमी ह्या फेस्ताक खांद मारला, तेंको दिला. तुमकां समेस्तांक एका उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांत लोरेस तुमचे पासत सदांच देवा लागीं मागोवन आपली आशिर्वादां तुमचे पासत मागोवन म्हण मागता. आतां हांव विनंती करता प्रधान याजका लागीं मानाचे वाती वाणच्या पासत. सर्गीच्या सर पदवेदरा बापा ह्या पवित्र तळार विविध रुपांनी दान दिल्ल्या मुर्दोम पिरजेंत प्रायोजक जावन राविल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल. तुजी भरपूर आशिर्वाद तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर मेळोंक, ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबाक फांकोवंक, सर तराचे बंदडे बांदपा सतावन तांकां स्वतंत्र जावन आनी अशें तांकां निस्वतंत्र तुजे तावन कृपे मरिफात तांकां फावो जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतीक दिल्ल्यांची नांवां: तेरेसा नोरोन्ना उद्यावर, तेरेसा नोरोन्ना उद्यावर, डेन्सिल डेरिल सिक्वेरा नक्रे, डेन्सिल डेरिल सिक्वेरा नक्रे, क्लेओन आनी डिओन फेर्नांडीस ब्रह्मावर, क्लेओन आनी डिओन फेर्नांडीस ब्रह्मावर, संतोष डिसिल्वा निट्टे, संतोष डिसिल्वा निट्टे, कुटिनो आनी सोजा फॅमिलीच्या उडासाक एंजेलिन कुटिनो शिरवा, एंजेलिन कुटिनो शिरवा, गीता क्रास्ता शंकरपुरा, गीता क्रास्ता शंकरपुरा. आयची पिरजेंत संतोष डिसिल्वा निट्टे, संतोष डिसिल्वा निट्टे. आयची मुर्दोम रोशन सोफिया डिसोजा कोळालगिरी, रोशन सोफिया डिसोजा कोळालगिरी, लिओ तारा आनी लोरा फेर्नांडीस धारवाड, लिओ तारा आनी लोरा फेर्नांडीस धारवाड. कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी वाती येवन व्हरच्यो. सुमेची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 159 159. Santa Loresa, Murmusha Tumamcha, Tujishi Avalita, Bhakti Vandita, Darsampada Tusuti Manparata. Saloresa Mukandra आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर ह्या वेळार आमी उगडास काडया. प्रत्येक तरान आयच्या दिसाक जे कितें आमच्यो गरजो आसात त्यो आमी समर्पण दिवन आतां आमी मागया. ये जैते वोन मार्तिरा सा लोरेसा धन्या ब्रायरस भवर्त खातीर कडील कसुसो दिल्ल्या आयक आमचें कालतें मागणे व्हडल्या बातयेनी तुजे आयल्या जिवो भवर्त देर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां सोंदी. आमच्या बेसाक सरी चाव निस्कळपण आमचें थंय परजळचें कर.
आमच्या सर्वत्मिक आणि संसारी वडिलांतय कलते पावन आम्ही दाखय शेंकर दुबळ्या दगड्यांक पिडे शिडेन कष्टांवरांत असलेल्यांक आमच्या संदर्भ परमने आम्ही पावा शेंकर आन बवर्द्यांक शिळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड देवाची वळख मेळाची कर तुझ्या बळादीक मजतेन देवाचे राज संसारार विस्तरण दी आमच्या कुडियत्मेच्या सर्गजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्घां दितात सबार जाणां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्घां दितात भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्या बसत अर्घां दितात राहुल सालियान म्हणल्यार चलयाक बरें कॉलेजींत सीट मेळ्ळ्याक अर्घां दितात अवघड थावन राखल्या बसत अर्घां दितात ह्या वेळार आमी उडासाक हाडया सुमयान आमचे थंय सालोरे समकांत्र केल्ले सर्व उपकार जायते बरेपण आमकां आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक आमकां मेळ्ळां ह्या सर्व बसत अर्घां दिवया ताची स्तुती करया अर्घां जेसू अर्घां तुका सोम्या जेसू स्तुती जेसू स्तुती जेसू स्तुती तुका सोम्या जेसू अर्घां जेसू अर्घां तुका सोम्या जेसू स्तुति जेसू स्तुति जेसू स्तुति तुका सोम्या जेसू Alleluia 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 सालोरे समकांत्र उपकार मेळचे खातीर मागोन आसात 120 जाणां बरी भलायकी मेळोंक 20 आनी 8 जाणां घरांनी शांत समाधान आसूंक 52 जाणांक बरें काम मेळोंक 20 आनी 2 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक 12 जोड्यांक भुरग्यांचें देणे फावो जावंक 23 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडोंक काजराक आसली अडकळ पयस जावंक अल्सराची पिडा पाठदुख तोंडांतले फोड दोळ्यांचे समस्ये गुण जावंक एकल्याचें मौन परिवर्तन जावंक कृषी बऱ्यान जावंक बे पयस जावंक पेंकाट दूख शिरांची पिडा गुण जावंक 4 जाणांच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक आनी जीक मेळोवंक जागो नावार जावंक डिप्रेशनांत थावन भायर येवंक दान दूख खान दूख लिव्हराची पिडा गुण जावंक युरिन इन्फेक्शन मानसीक पिडा गुण जावंक पायांची बोटां समा जावंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक शेळ कोंकली पायांचे घाय गुण जावंक 5 जाणां भुरग्यांक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक वायट इश्टाघात जावन पयस जावंक कुटुंबांत एकवट माया मोग सोडोवंक रीण फारीक करूंक मजत मेळोवंक दोगांक कामांत भद्रती मेळोवंक बरो जागो मेळोवंक भुरग्यांनी आवय बापायक मोगान पळोवंक भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतल्यान पयस जावंक 8 जाणांक घर बांदूंक फावो जावंक तेगांनी हातीन धरिल्लें काम बऱ्यान जावंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 4 जाणांची एलर्जी गुण जावंक 5 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक तेगांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 12 जाणांच्या गांठीची दूख गुण जावंक तेगा जाणांच्या पायांत आसले खिळे नपैंस जावंक हट राग पयस जावंक सांबाळ सोडोवंक दिल्लें भांगार फाटी मेळोवंक ताळो दूख बावळो दूख तकली फडाफड दांताचे निजेची दूख गुण जावंक उस्मोड गुण जावंक 4 जाणांचे आर्थीक समस्ये परिहार जावंक मांकडाचे दोशी रावोंक बरी न्हीद पडोवंक 4 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक चोरी जाल्लें भांगार फाटी येवंक मेळोवंक
समकोळ केसोळी न भोईस जावंक दुबाव पयस वचोंक तेगांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 10 जणांक बरो फुडार मेळोंक किडनी पिडा हार्टाची पिडा गुण जावंक एकल्याक चलोवंक पांयांक बोळ मेळोंक स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आमाल पिवणे सोडूंक तेगांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक गॅस्ट्रीक फिट्स पिडा गुण जावंक विजा मेळोंक इंटरव्यूंत पास जावंक केसचे रावंक प्रत्येक सांग खातीर मागोंक हांगासर विनंती केल्ली आसा. ब्रदर टी.के. जॉर्ज तुमकां कळीत आसा जायत्या वर्सां दोन सुवार्ते खातीर जायतो वावर ताणें दिल्लो आसा. आतां विशेश तरान ताचे पासून आमी मागया ताका बरी भलायकी तसो आमी फोव करून दी. आयसीयून तो आसा ताचे सकयल ऑर्गन फंक्शनींग सारकें जावंक मागोंक विनंती केल्या. एका भुरग्याची ADHD समस्ये परिहार जावंक एकल्याची लुकेमिया पिडाची ट्रीटमेंट बऱ्यान जावंक भुरग्याच्या पांयार आसली एलर्जी गुण जावंक मागोन आसात. तशेंच आमच्या बसलिकाची सर्व कामां जाग्याचे समस्ये बिल्डिंगाचें काम बऱ्यान जावचे पासून मागया. तशेंच आज जावन आमी प्रारंभ करचें ICMच्या जुबले वर्साचें घराचें काम बऱ्यान जावचे पासून मागया. तशेंच आमकां हर एकल्याक जे कितें गरजो आमी हाडून आयल्या त्यो सकयल मेळचे पासून ह्या वेळार आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसांक हांगासर हर एका भक्तिकाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. सालोरेसा मुखांत्र हांगासर आमी दवरलेल्यो सर्व विनवण्यो तुज्या पांयदळी आमी दवरता. हांगासर आमच्या भक्तिकांनी हाडिल्ल्यो सर्व विनवण्यो तूं मानून घे. जे कितें सालोरेसा मुखांत्र तुवें ह्या पवित्र थळार जायतीं आशिर्वादां वतल्याय ह्या आमच्या भक्तिकांचेर तुजें आशिर्वाद वत. तांच्यो गरजो तूं जाणाय तांकां जे कितें गरज आसा सगळें सालोरेसा मुखांत्र तूं फावो कर. तांची पिडा शिडा सकड तूं गुण कर. तांकां जाय आसलें हर एक बरेंपण सालोरेसा मुखांत्र तूं मेळाशें कर. तांकां हर एकल्याक तूं बरेंपण दी. हांगासर आमी तुजे मुखार दवरल्यो सर्व गरजो तेसावां जे कितें आसात सकड आमच्या भक्तिकांक तूं मेळाशें कर म्हणून तुजे लागीं विनंती करून आमी मागता. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಅವರ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. तुमसो ईश दोगासो हरे गचे माता बासो तुझे हाँ पालिला तुझे नाव पालिला जिरोळा कसाचे वडाचे पाहिल्या वेळा तुझे नाव पालिला जिसु मंगळा शिखी भवर्त परमाने भोरी क्रिस्तांचिनी चियोन मगी मरण मरण सर्गा तुझे संगथा ससना घवा खगोल सचे भाग आम्हा समेत सांग फवकर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास संपदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगून आमकां गाळी पडूं नाका पण वैगळ्या आमकां सालोरेस मार्तिराम बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसाने प्रार्थया येसर पदवीदार देवा
भाग्यवान लोरेसान आपल्या उडलेल्यांच्या उजाचेर सहित वराचें तुवें केलें आमच्या उगुणाचें खेळां आमी पालवैशीं कर म्हणून आमी लालयेवन मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आतां विशेष रितीन प्रधान याजक सर पिडेस्तां बसत मागता सर्व आमची पिडा शिडा ह्या वेळार समर्पण दिवया आमच्या बगलेन आसच्या बसत मागया घरांनी आसच्या पिडेस्तां बसत मागया आस्पत्रेनी आसच्या पिडेस्तां बसत सगळ्या पिडेस्तांक समर्पण हे मागणें म्हणटा आसतना आमी मागया सुम्येचे नवे आमचो आधार सुम्या दयेन आयक मुझे मागणे सुमी तुमचे सवे आसू प्रार्थुया सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तुझी गुण करची सकस्त पिडेस्त कुडीनी वतून कोस्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुझ्या विश्वाची साकरांचेर तूं दयाळ दीस घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बंदपासांतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुझ्या अगणित काकुळदीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कोडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या सालोरेसाच्या बाजिलिकान तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्तचे शिकोवणे आनी देखी प्रकारार सोलून तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या मरेफा आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करू आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटोरू तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव आमेन आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो आमेन वचून या क्रिस्तच्या शांतीन आनी ताणें दिल्ल्या भलायकेन तुमकां धाडटा देवाची ह्या पवित्र उदकाच्या शिमण्या वरवीं आमकां हर एकल्याक समयाचे आशिर्वाद पडो प्रत्येक तरान ह्या पवित्र तेलाच्या माखणे वरवीं आमचे थंय आसतली सकड पिडा चिडा सकड घुंसाव आमकां हर एकल्याक त्या कृपेचो शिवर पडो न्ही म्हणून विशेष रितीन आतां आमी मागया Sanko 92. Povitratya devonye moje paidhuravonye usvartu zulpangonye moje paidhujiyenye Povitratya devonye moje paidhuravonye usvartu zulpangonye moje paidhujiyenye Oskutkaen portana adar tuzo laboy Oskutkaen portana adar tuzo laboy Magnyar dhyana rastana magong makashikay Magnyar
मुझे तू रावोगे उस वार तू सोफाओगे मुझे तू जिएंगे चीने पोइना रस्ताना देण्यान तुझा लेटर जीने मोजी संताना सगी सुका पवित्र देवोगे मुझे दोहराओगे स्वार्थ सोफाओगे मुझे जिएंगे पवित्र देवोगे मुझे दोहराओगे स्वार्थ सोफाओगे मुझे जिएंगे Ofir banggaran nesun kurpeselian neton sultan sesonsra cirani Sekati mozanatam dekati mogal vishlam sarparyati je charani Ofir banggaran nesun kurpeselian neton Sota sesonsra cirani Sarga simhasanam Dektati mogal vishlam Sarparyati je charani Bolya sungi melam Karyati ganaman Kurte bhanti maye Pranam karyamogan मधुदयानामी गयामीचे भजन सूर्या चंद्रासवे गयामी वंदन बड्या संगी मेळन कर्यादी कानमन कुर्ते वंदी माये प्रणाम कर्या मोगन मधुदयानामी गव्यातीचे भजन सूर्या चंद्रासवे कयामी वंदन सोले अंकार मरी आशीर्वाद जिसका मुक्तिकार्स सर्वा दीदचे आशीर्वाद Bhagavan Floresa, आम्हा बसव विनंती कर भगवान तुझे रुमेनी मरमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन